आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान शुक्रारा मांडिल्ल्या पोगो संदर्भातल्या खाजगी ठरावावेल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो। सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो ठराव मांडपाक विरोध केलो। हे फाटभुंयेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सत्ताधारी भाजप तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो। पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करतात ती कायद्याक धरूनच आसा। आयज ना फाल्यां हे विधेयक आमी मांडटलेच म्हणून मनोज परबान सांगले। ऐकात ताचे म्हणणे। पोगोचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करपाचे ना, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आमकां आमचो एक स्लोगन आसा जेका विरेश उलोवपाचो आसलो की आयडिया ऑफ गोवा इन आयडिया ऑफ इंडिया। भारत देशान गोंय राज्य केला, कित्याक केला? बिकॉज ऑफ इट्स लँग्वेज, तेचो कल्चर, तेची आयडेंटिटी। आमी 14 वर्सां लेट मुक्त जाला। आमी इकॉनॉमिकली बाकीच्या राज्याकून आमी फाटी आसा। डेव्हलपमेंटाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्याच्या हेतून फाटी आसा। शिक्षणाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्याच्यान फाटली आसा। इंडस्ट्रियलायझेशनान बाकीच्या हेतून आमी फाटी आसा। जेन्ना आमी इतल्या गजालीन फाटी आसा तेन्ना आमकां संरक्षण मेळपाक जाय। ते संरक्षण येवपाक पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन डेफिनेशन जावपाक जाय। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रॉमिस करता की एक ना एक दीस ह्या गोंयच्या असेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल हे पास जातले। गोंयकारांचो हक्क दितलो आनी त्या दीस गोंयकारांची चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, तियात्र, ह्या आमचे क्रिसमस आसतले 100% त्या दीस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।